भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आणि शुक्रारा अस्कीत दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलाक भेट दिली। दक्षिण गोयच्या लोकांक बरे उपचार मेळपा खातीर हॉस्पिटलांतल्या पायाभूत सुविधांनी सुधारणा करप गरजेचे आशिल्ल्याचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगले। तशेंच हॉस्पिटलांत आनी कर्मचाऱ्यांची भरती करपा विशीं मुख्यमंत्र्याकडून उलयतलो अशेंय तांणी सांगले। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आम्ही चेक करतले। हांगा आमचे जे कितें स्टाफाचे कितें ओपिनियन हा, डॉक्टरांची कितें शॉर्टेज आहे, प्रत्येक गोष्ट समजून घेवपाक म्हणून हांव आयिल्लो। म्हाका पब्लिसिटीची चड खास ना आनी मेन म्हणून हांव एकटोच आयिल्लो इतलेच खातीर की पळोवन घेवन मागीर डायरेक्टर कडल्यान मागीर हांव सरकारा कडेन तें मांडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। आयज सावथ गोवाच्या लोकांक चडशे रेफरल जे जाता जे आमचे कडेन सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणून आमी शब्द दिल्लो गोवा मेडिकल कॉलेजान जशें आमी करता तशें हांगा दोन करपाक म्हणजे सावथ गोवाच्या लोकांक पणजे धाडपाची परिस्थिती येवची ना। कार्डियॅक एक गरजेची गोष्ट, ऑर्थोपेडिक आनी न्यूरोलॉजी हे तीन डिपार्टमेंट आमी जर हांगा ओपन करूं शकले आनी इंडिपेंडंट आमी करूं शकले आनी एक्झिस्टींग जे आमचे डॉक्टर एकदम बरें काम करता आपल्या लेवलाचेर, जे ICU बी पळोवन आयला सगळे PICU आनी जे कितें आमचे पेडियाट्रीक इंटेन्सिव केअर युनिट जे आहा, पूण त्याच बरोबर लोकांक जी सोयी सुविधा आनी त्याच बरोबर जेवणाची सोय जी आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान केला। आयज सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची संख्या दिसाक म्हाका दिसता 650चे वयर ओपीडीचे जे वयर लोक जाता, म्हणजे तांकां त्याच तरेची सोय उपलब्ध करून दिवपाचो आमचो प्रयत्न सरकाराचो आसूंक जाय। आनी म्हाका दिसता हे सगळे गोष्टी फुडले 4-5 म्हयन्या भितर हांव मुख्यमंत्री कडेन मांडून एक विशय डिस्कस करपाचो। कित्याक केन्ना आमी डिस्कस करता पण हे इम्प्लिमेंट जावपाची गरज आसा। इम्प्लिमेंट जाल्यारूच आनी सेंटर ऑफ एक्सलन्स जो पर्यंत ते जायना आनी कार्डियाकाची वेगळी सोय आमी करिना, त्याच बरोबर ऑर्थोपेडीक म्हाका दिसना की सावथ गोवाच्या लोकांक जे तेंचे मनान आहा ते आमी करूं शकतले। पूण हांव मुद्दम आयिल्लो की आमचे डॉक्टर आहा, डॉक्टर रेड्डी आहा आनी बाकीचे सगळे डॉक्टर्स कडेन चर्चा करून इवन नवें तेंचे कडेन ऑटोमॅटीक ब्लड एनालायझराचो प्लॅटफॉर्म जो आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान धाडला तेंकां अश्युरन्स दिला की फुडले 2-3 म्हयन्यान हांगा आमी उपलब्ध करून दितले, म्हणजे हांगासरले सॅम्पल भायर वचपाची गरज पडची।